आंबेडकर भवन प्रकल्प फुडल्या वर्सा मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केला। येवपी सुविधेंत आधुनिक मुळावी बांदावळ आनी समर्पित सुविधा आस्पावीत करतले। पणजेन शिकपी अनुसूचित जाती समाजातल्या विद्यार्थ्यां खातीर खाशेली तजवीज आसतली अशें तांणी सांगले। आउट स्टेशन विद्यार्थ्यांक आदार दिवपा खातीर आनी शिक्षण आनी कल्याणकारी सेवा मेळपाक सुदारणा करपा खातीर भवना भितर वसतिगृहांत रावपाची सुवात उपलब्ध करून दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। सामाजिक उदरगत आनी संवेशक उदरगती खातीर सरकाराची वचनबद्धताय अनुसूचित जाती समाजा खातीर बऱ्यो सुविधा सुनिश्चित करपा खातीर सरकाराची वचनबद्धताय ह्या प्रकल्पांतल्यान दिसून येता अशें सावंत हांणी सांगले। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या ह्या यादीस्त आम्ही आंबेडकर भवन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन हे पर्वरी जे खूप दिसाचो डिमांड आमच्या सगळ्या लोकांचो आशिल्लो त्याचो आज फाउंडेशन स्टोन आम्ही घातला। आमच्या सगळ्या खातीर ही गौरवाची गजाल आसा। समाज कल्याण मंत्री आणि बाब प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी कंटिन्युअस पाठपुरावो करून हे भवन आज म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या भितर हे पूर्णत्वास येतले। खासा करून आम्ही फुडल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तान ताचे उक्तावणूय करपाचे आम्ही यश आवडीता।